असा कमेंट करून सांगा. ओपन बीन करून भेटता आणि त्याचं असं असा सो हे एक असा हे सो ही पळयात ही म्हणजे सिंपल असा ना रियल पॅरीस ऑल टायम फेवरेट हो शॅम्पू असा आणि हेचो हांवचेना दिसता हांवें हे मम्मीक लागून घेतला. साडयेची पॅकींग खूब बरी आसा. ही पळय साडयेची पॅकींग अशी आसा. शूज एक्चुअली म्हाका घेवपाचे आसले. सो हे गायज गुड मॉर्निंग वेलकम बॅक टू माय न्यू ब्लॉग. कशी आसा सगळी तुमी? आय होप सो तुमी सगळी बरी आसतले आनी सगळी बरी आसपाक जाय. आमी बीन बरी आसा आनी थंबनेल पळोवन तर तुमकां कळत आसतलें की आयच्या विडियोन हांव तुमचे बरोबर कितें शेअर करपाचें आसा तें. तर एक्चुअली मातसोसो विडियो स्टार्ट करपाक म्हाका लेट जालो आनी 2 दीस पयलींच हांव विडियो करूंक सोदतालें. लास्ट विडियो तर तुमी पळयलोच आसतलो. म्हटल्यार आमी म्हापसा बीन गेल्ली, थोडीशी शॉपिंग केल्ली आनी तेच्या पयलीं सुद्दां आमी आनी एकदां म्हापसा गेल्ली तेन्ना सुद्दां थोडीशी शॉपिंग केल्ली. बट दोनूय फावट तुमचे बरोबर म्हाका शेअर करूंक गावूंक ना की एक्झॅक्ट कितें शॉपिंग केली ती. सो म्हटल्यार आयज तुमचे बरोबर शेअर करया एक धाकटोसो शॉपिंग हॉल. म्हटल्यार एक्झॅक्ट म्हापसा वचून आमी कितें घेतलां तें. तर सांगपाक गेल्यार न्हय चडशें हांव ऑनलायन एक्चुअली शॉपिंग करता. म्हटल्यार स्पेशली ड्रेस बीन जे म्हाजे आसता न्हय ते ऑनलायनूच आसता. हांव म्हापसा वचून केन्ना घेयना आनी म्हाका ती ऑफलायन घेवपाची तितली संवय उरोंक ना आतां. कारण कोरोनाच्या टायमारूय तेन्ना भरपूर अशें जालें न्हय ती की ऑनलायन सगळें ऑनलायन सो ती एक संवय पडली म्हाका आनी चडशें हांव फ्लिपकार्टाचेरूच ऑर्डर करतालें. बट ह्या फावट हांवें थोडीशी शॉपिंग म्हापसा वचून सुद्दां केल्या. स्पेशली कपड्यांची शॉपिंग तितली ना बट तेच्या भायर पावसाची चपलां बीन हें तुमकां खबरूच आसा तें जाय पडटा न्हय. सो ती हांवें थोडीशी शॉपिंग केल्या प्लस कॉस्मेटीक आसा. सो ते तुमचे बरोबर आतां शेअर करतलें हांव. म्हटल्यार व्हडलीशी ना बट धाकटी लास्ट टायम पर्स बीन घेतलेली पळय ती दाखयतलें तुमकां आनी तेच्या भायर मम्मीक सुद्दां साडी घेतल्या ती दाखयता. बट म्हाजो ड्रेस जो आसा न्हय तो तुमकां नेक्स्ट विडियोन पळोवंक गावतलो हांव जेन्ना घालतलें तेन्ना. तर सगळ्यात पयलीं कितें दाखोवं? सगळ्यात पयलीं तुमकां साडी दाखयता. सो ही पळयात अजून पयलीं आनी आमी तशीच दवरली. म्हटल्यार अजून मम्मीन तशें ब्लावज बीन शिवपाक तशें कांय दिवंक ना. आनी साडयेची पॅकींग खूब बरी आसता. ही पळय साडयेची पॅकींग अशी आसा आनी वृंदा म्हणून तिचें नांव बरयल्लें आसा. सो एक्चुअली ही साडी घेतना न्हय म्हाका खूब कन्फ्युजन आसलें मम्मीक लायक जातली की ना कारण तिचें कलेक्शन तुमी पळयलाच आसतलें. म्हटल्यार सिंपल अशें आसा चड तिका हायलायट जाय अशें आवडना चड. बट ही साडी जी आसा ती मातशीशी हायलायट जाय सारकी आसा. सो दाखयता तुमकां. सो म्हटल्यार हांवें सांगलेले विडियोन की तुमी गेस्ट करा हांवें खंयची साडी घेतली आसतली. स्टार्टींग ग्रीन कलर दाखयल्ली बट म्हाका ही लायक जाली चड. साडी न्हय भरपूर बरी आसा. एक्चुअली कॅमेराचेर न्हय तेचो कलर डिफरंट दिसता आसतलो बट अशी पिंकीश रेड अशी ना पिंकीश अशी आसा. सो ही आसा ती साडी. कशी आसा कमेंट करून सांगा. ओपन बीन करूंक ना आमी म्हटल्यार बेश्टी फोल्ड केल्ली हे जातली न्हय तेका लागून. सो अशी दाखयता. सो ही साडी आसा आनी तेच्या भायर तेजो ब्लावज न्हय ग्रीन कलरचो आसा. सो हांवें ही साडी एका रिजनाक लागूनच घेतल्या मम्मीक स्पेशली. जशें जशें विडियो येतले तशें तशें तुमकां रिजन कळटलें. सो ही पळय ही आसली ती साडी आनी हेजो प्रायस सांगपाक गेल्यार म्हटल्यार खंयचोच एक्झॅक्ट म्हाका प्रायस याद ना. जितली बी आतां तुमकां हांव शॉपिंग दाखयतलें तेजो एक्झॅक्ट म्हाका प्रायस याद ना. बट अरावंड ही साडी न्हय 2000च्या भितर अशी कितें तरी आसा. कारण क्वॉलिटी सांगपाक गेल्यार साडयेची खूब बरी आसा आनी तेच्या भायर हेचो कपडो जो आसा तो सुद्दां बरो आसा. सो अशी आसा ही साडी. तर ही पळयात कशी आसा कमेंट करून सांगात हां. तर खूब कन्फ्युजन आसलें म्हाका की लायक जातली की ना बट तिका लायक जाली. सो ही आसली सगळ्यात पयली मम्मीची साडी. सो ही तुमी पयली. आतां सेकंड दाखयता. सो कपडे सांगपाक गेल्यार इतलेच. आमचे जे कपडे आसा म्हाजे संजयाचे ते तुमकां नेक्स्ट विडियोन कळटले. सो मातशें सस्पेन्स. तर तेच्या भायर न्हय एक आतां दाखोवपाक स्टार्ट करता. सगळ्यात पयलीं धाकटोसो पावच दाखयता तुमकां. सो हो पळय हांवें पावच घेतला. एक्चुअली हो पावच घेवपाचें कारण म्हटल्यार न्हय म्हाका कॅश बीन दवरपाक बरें पडटा आनी थोडीशी बिलां बीन आसता म्हाजी लायक बिजनस रिलेटेड थोडीशी बिलां आसता. सो ती हांगा थंय पडटा न्हय तेका लागून हांवें हो धाकटोसो पावच घेतला. सो म्हाका दवरपाक बरें जातलें.
आणि हो पावच पयल्या उपरांत म्हाका एक याद येता. असले पावच न्हय हांव स्कूल टायम खूब यूज करतालें. आनी म्हाजे कडेन एक पावच आसलो, असलोच आसलो, बार्बीचो आसलो, बट न्हय तो मातसो डिफरंट आसलो, बट ब्ल्यू कलर आसलो आनी म्हाजो ऑल टायम फेवरेट आसलो. म्हटल्यार तो पावच इतलो अशी पेनां बिनां लागून हें जाल्लो ना, बट फेवरेट आसला म्हाजो. सो हो एक पावच आसा जो हांवें बिलां बीन घालपाक घेतला. तेच्या भायर आतां तुमकां चप्पल दाखोवपाक स्टार्ट करता. सो मागीर तुमीच म्हणटा न्हय की सुप्रिया तुवें ऑलरेडी म्हाका कोणी तरी वॉट्सॅप केलें, सुप्रिया तूं शॉपिंग हॉल कित्याक करिना, आमकां दाखय न्हय, आमकांय पळोवंक जाय. कारण म्हापसा बाजार करतना तूं तर ब्लॉग करता, बट तेच्या मागीर कांय शेअर करिना. सो म्हटलें चल तुमचे बरोबर शेअर करुया. सो हे एक चप्पल आसा, तर हे अशें आसा. म्हटलें हें बरें दिसता, मातशें फॅन्सी अशें, बट हें सांगपाक गेल्यार पावसान सुद्दां आमी इजिली घालूं शकता. म्हाका अशें दिसलें की हे पावसान घालूंक गावचें ना दिसता. हांवें हें मम्मीक लागून घेतला आनी बट तो सांगपाक लागलो पावसान सुद्दां आमी घालूं शकता, तिची ग्रीप सुद्दां बरी आसा ही. सो हेजो प्रायस म्हाका खबर ना, कारण म्हाका प्रायस तितली याद ना. सेम साडयेचो एक्झॅक्ट याद ना, बट 2000 भितर आसा ती. आय थिंक सो 1700 या समथींग 1900 समथींग कितें तरी आसा, अशें कितें तरी प्रायस आसा तिचो, म्हाका एक्झॅक्ट याद ना. सो सेम थिंग हे चप्पलाचो सुद्दां प्रायस एक्झॅक्ट म्हाका याद ना. सो बट चप्पल अशें आसा, कशें आसा कमेंट करून सांगात. हांव मातशें अशें फॅन्सी टायप आसा, म्हणजे बरें न्हय, पावसानय तुमी घालूं शकता आनी सपोज फंक्शन आसा बारीक सारीक जाल्यार तेन्ना सुद्दां तुमी साडयेचेर बीन घालूं शकता. सो हे एक चप्पल जालें. तेज्या मागीर हांवें म्हाका 2 चप्पलां घेतलेलीं. एक आसा ते पावसाचे आनी एक आसा ते दुसरे अशें. सो हे एक आसा, हे एक चप्पल तुमी पयलात आसतलें, म्हणजे फ्लॅट पादुका टायप आसा, तें हांव घालता चडशें. सो ह्या टायपचे आसा, म्हटल्यार अशें आसा ते, बट ह्या फावट हांवें असले घेतला. म्हाका अशी चड लायक आनी स्पेशली फ्लॅट चप्पलां चड लायक आसा. हिल्स बीन म्हाका तितले लायक ना. सो सगळ्यात बाबतींत हांव पयलीं म्हाजो कम्फर्ट पळयता, मागीरूच कितें तरी घेता. सो ड्रेस सुद्दां हांव कम्फर्ट पळोवनूच घेता. सो चप्पल सुद्दां सेम. सो हे चप्पल आसा, म्हटल्यार हांगसर न्हय, ताका क्लीव आसा. सो हांगसर ताका क्लीव आसा, म्हटल्यार हे जे क्लीव आसा ते लूज टायट तुमी इजिली करूं शकता, अशा तरेचे आसा ते. सो सो जाय जाल्यार तुमी म्हणटा तशें ड्रेसार घालूं शकता, साडी वियर केली जाल्यार सुद्दां घालूं शकता. सो ओवरऑल बरें आसा आनी लायट वेट आसा. सो ते सुद्दां हांव पळयता जेन्ना हांव चप्पलां घेता, फ्लॅट आसूं शूज आसूं, तेन्ना हांव पयलीं हें पळयता शूज हेवी आसा या लायट वेट आसा. सो तशें आमकां कॅरी करपाक बरें जाता, म्हटल्यार घालपाक सुद्दां बरें जाता. एकदम हेवी असलें ना, एका मागीर त्रास जाता भरपूर. सो हे एकदम लायट वेट आसा चप्पल. सो जशें की म्हाजो कम्फर्ट झोन पयलीं ताका लागून. सो हे एक जालें. तेच्या उपरांत आनी एक चप्पल दाखयलें तुमकां. चप्पल म्हणू शकना, शूज आसात ते एक्चुली. सो हे शूज एक्चुली म्हाका घेवपाचे आसले, म्हटल्यार अशें नाका आसलें, म्हाका मातशे अशे डिफरंट अशे शूज जाय आसले, बट ह्याच टायपचे येता पळय ते एकदम स्मूथ अशे. हे मातशे हार्ड आसात, हे मातशे हार्ड आसा, बट एकदम लायट अशें येता. तुमकां खबर आसतलें ह्याच टायपचे एकदम लायट येता, स्मूथ येता. त्या टायपचे म्हाका शूज जाय आसले, हांवें सोदले, बट तो म्हणपाक लागलो ते लॉंग टायम येयना, बट हे लॉंग टायम येता. एक्चुली ते हांवें ट्राय केल्ले आसा, तेजे कडेन ते आसले. सो म्हाका तसलेच जाय आसले. तर हे पळयात, हे शूज एक घेतले हांवें. कितले घालतले हें म्हाका कांय खबर ना, कारण जेन्ना म्हटल्यार म्हाका चड शूज लायक आसा, बट असले ना, दुसरे शूज येता पळय जिन्सीर बीन घालूंक गावता, तसले चड लायक आसा. बट हांवें घेतल्या बेश्टे पावसाक लागून म्हणून. पळोवया आतां कितले ट्राय करतले. सो हे पळय एक शूज आसा. सो ही जाली म्हजी चप्पलांची शॉपिंग. सो आतां तुमकां ओके संजयाचे चप्पल आसा ते दाखयता. जशें की हांवें तुमकां सांगलेलें, आमकां एक फंक्शन आसा, त्या रिलेटेड सुद्दां आमी थोडीशी शॉपिंग केल्ली आसा. सो ऑलरेडी संजया कडेन शूज आसले फॉर्मल पॅन्टीर बीन घालपाक, बट हे नाही ताका लायक जाले. सो हे पळय तेजेय बीन तशेंच आसा, म्हटल्यार शूज बीन आमी मोस्टली न्हय ऑनलायन ऑर्डर करता. सो ऑनलायन ऑर्डर केल्या उपरांत एक कितें जाता जाणा, म्हटल्यार तुमकां ट्राय करून एक्सचेंज करूंक गावता, तेजो रिफंड सुद्दां गावता. सो हे एक बरें आसा आनी तेजे भायर तुमकां चॉयस गावता भरपूर. सो हे पळय हे एक शूज घेतले तेणी, लेदरचे आसा हे, आनी म्हाका तितले काही
ह्या शूजांचे कांय कळना बॉयजांचे, बट असे शूज आसा लायक जाल्यार म्हाकाय बी फॉर्मल पॅन्टीर खूब बरें दिसता हे पॅन. सो अशें आसा, पावसान अजिबात यूज करूं शकना हे आमी. पावसान यूज केलेले पिड्ड्यार जातले. आनी एक टायपचे तेणी शूज दाखयले, म्हटल्यार हे जे आसा ना, सो तुमी ते अशें सुद्दां केले म्हणून कांय प्रॉब्लम जावं शकना ह्या शुजांक. बट सेकेंड जे दाखयले ना ते सामके बरें नासले तितले. सो हे पळय हे तेजे शूज आसा, तेच्या बद्दल हांव तितले कांय सांगना कारण म्हाका नो आयडिया तितली. सो बट लेदरचे आसा हे खबर आसा हे पळय. सो ओरिजिनल न्हय आं. सो हे शूज. सो ही चपलांची शॉपिंग जाली. आतां हांव रेनकोट दाखयता. एक्चुली लास्ट टायम जो म्हाजो रेनकोट आसलो तो लायक असो घेतलो हांवें. लेडीज जे येता ब्ल्यू कलरचो रेनकोट आसलो, तुमकां खबरूच आसतलें. हांगसून तेका अशी मातशें चेन बटन बीन आसले आनी प्लस तो हाफ आसलो. बट ह्या फावट हांवें रेनकोट घेतला. म्हाजें अशें जेन्ना बी हांव रेनकोट बाय करता ना तेन्ना एकदांच करता, बट तो लॉंग टायम येवपाक जाय हें लक्षांत दवरता. लास्ट टायम जो रेनकोट हांवें घेतलेलो पळय तो ओवरऑल न्हय सांगपाक गेल्यार हांवें 6-7 वर्सां आय थिंक सो इजिली यूज केला. कारण तशें हांव दवरतालें सुद्दां. म्हटल्यार समज म्हाजे कडेन पॉसिबल जायना जाल्यार मम्मी दवरताली. म्हटल्यार भायरसून येयले जाल्यार तो प्रॉपर सुकत घालप, ताका चिती पडची ना हें बीन पळोवचें, म्हटल्यार पळयताली तो पळय हॅरी. सो अशें असलें. तर तेज्या भायर आतांचो हांवें रेनकोट घेतला तो डिफरंट आसा कारण गाडयेचेर बीन बसतना पॅन्ट बीन घालून बसपाक खूब बरें जाता. आनी स्पेशल तुमी असो सिंगल घेयत न्हय जाल्यार तो भिजता सामकें. ताका लागून हांवें हो घेतला. मातसो हेवी घेतला. प्लस कितें म्हणटात तशें डबल लेयर आसा हेका, सिंगल ना, सिंगल कोट ना, हो डबल कोट आसा. सो अशा तरेन हांवें रेनकोट घेतला. सेम घेतला हांवें आनी संजयान. म्हटल्यार दोगूय इजिली खंयचोय घालूं शकता अशें कांय ना. जेन्ना आमी एक्सप्लोर करूंक बीन पावसान वयतली खंयूय वॉटरफॉलार या खंयूय तेन्ना आमकां तो घालपाक बरो ना ताका लागून. सो अशे तरेन हांवें रेनकोट घेतला. सो आतां कितलीं वर्सां हांव हो यूज करतलें पळोवया. कारण म्हाका रेनकोट बीन चड अशें लागना कारण हांव बरे तरेन यूज करता. पिजना म्हाजो खंयचोच रेनकोट बीन म्हटलें. सो अशे तरेन रेनकोट आसा हो पळय. भितरूय ताका पॉकेट्स आहा आनी प्लस म्हणटात तशें डबल कोट आसा. हो जालो रेनकोट हो पळय शकता तुमी. हेज्याकून सुद्दां कमी प्रायजाचे रेनकोट आसले, बट हांवें अशें चिंतलें की घेतला जाल्यार बरोच घेवपाचो. म्हटल्यार तो लॉंग टायम येतलो ताका. मागीर मम्मीकूय रेनकोट घेतलेलो, बट तो मम्मीक शॉर्ट जावपाक लागलो ताका लागून तो संजयान यूज करपाक घेतलो आनी तिका आमी दुसरो दिलो. कारण आमी जो पर्पल कलरचो आमी एक्चुली मम्मीन पर्पल कलरचो रेनकोट घेतलेलो. बरो आसलो तो, बट तो भरपूर शॉर्ट आसलो. घरा येवन ट्राय करताले तो खूब शॉर्ट लायक भुरग्यांची सायज बीन आसता त्या टायपचो शॉर्ट आसलो. सो ही तेजी पॅन्ट म्हाज्या रेनकोटाची. सो हे पॅन्ट. सो हांवें रेडीश असो घेतला रेड बॉर्डरीचो आनी संजयाचो ब्लॅक आसा. म्हटल्यार अशें कांय सिलेक्ट करूंक ना हो म्हाजो हो तुजो, बट घेतनाच आमी असो घेतला की दोगांय यूज करूं शकता. आनी एक आमी स्लिंग बॅग घेतलेले म्हापसा याद आसतलें तुमकां. जेन्ना हांवें पयलीं तुमकां पर्स दाखयता म्हणजे तुमकां आयडिया लागतली. आनी ही आसा ती पर्स जी हांवें घेतलेली. म्हाका एक शॉप हालींसो न्यू मातसो एड ऑन जाल्लो आसा पर्सींचो. हांव एक्चुली पर्स अजिबात यूज करिनासलें. म्हाका लायक बी ना पर्स कारण म्हाजें अशें जाता जर हांव खंय गेलें आनी पर्सीची एक तर म्हाका संवय नासता. बाय चान्स कशें आसा पर्सीन हांव सगळें घालून दवरतलें आनी ती शेणली जाल्यार खंय अशें ताका लागून हांव पर्स यूज करिना. चड तर म्हाका भंय दिसता पर्स हांवें बाय चान्स काडून खंय दवरली आनी ती शेणली म्हाका यादूच उरूंक ना पर्स हांवें घेतलेली म्हणून जाल्यार प्रॉब्लम न्हय. बट हालीं हांव कुर्ता बीन घालता तेन्ना पर्स कॅरी करता. स्पेशली कॅरी करता कारण म्हजो कॅमेराची बॅटरी आसता, मागीर कॅमेराचो चार्जर आसता, ट्रायपॉड आसता. ताका लागून हांव ते यूज करता म्हणजे हांगा थंय मागीर पडना. एटलिस्ट पर्सीन तुमकां सगळें मेळटा, मेमरी कार्ड आसता ताका लागून. सो ही आसा ती पर्स. सो मेन म्हटल्यार न्हय म्हाका सबस्क्रायबरान पर्स दिल्ली. सो तेज्या पयलीं हांवें एक पर्स घेतलेली म्हापसा. तुमकां याद आसतली ती म्हजी फर्स्ट पर्स आसली आनी ती पर्स म्हाका जशी हांवें 2-3 फावटी यूज केली तशी म्हाका अशें मातसो हें येयलो की कॉन्फिडन्स हांव पर्स घेवं शकता म्हणून.
तेच्या मागीर हांवें ती सेकंड पर्स घेतली ना सेकंड पर्स सबस्क्रायबरान दिल्ली म्हाका ती यूज करपाक घेतली हांवें म्हटल्यार फर्स्ट ती हांवें म्हापसा घेतलेली तेच्या मागीर सेकंड पर्स आसली ती सबस्क्रायबरान दिल्ली ती यूज करपाक घेतली म्हणजे एक्चुअली ती मम्मीक गिफ्ट केल्ली बट हांवेंनूच यूज करपाक घेतली मागीर ती आनी तेच्या मागीर ही म्हजी थर्ड पर्स सो ही पळयात ही म्हजी थर्ड पर्स आसा हांवें अजून यूज करपाक घेवंक ना सो सद्या तर घेवचें ना तशीच दवरतलें हेतून म्हाका एक्चुअली 3 हे गावल्या एक आसा ती स्लिंग पर्स स्लिंग टायप येता ती सिंगल तेच्या मागीर ही एक आनी तेच्या मागीर हो एक पावच गावला सो अशे 3 आसात सो स्लिंग पर्स जी आसली ती हांवें मम्मीक दिली कारण ज्वेलरी बीन घालून आमी दवरूं शकता तेका लागून कॅश बी आनी ही जी आसा ते हांवें पावच अजून काडूंक ना हो एक पावच आसा आनी तेच्या उपरांत ही पर्स कशी आसा कमेंट करून सांगात हां घालून दाखयलें तुमकां आनी फॅनाचो आवाज मातसो अवॉयड करा मातसो आवाज येतो आतां गरमी जाता न्हय तेका लागून हांव फॅन लावन बसला पावस बी पडटालो भायर बट म्हाका फॅनूय जाय गरमी जाता तशी आतां भायर एक्चुली वत आसा सो ही पर्स तुमी पयलीच आसतली गडबडीन सारकी दाखोवंक ना तुमकां सो ही आसा ती पर्स कशी आसा कमेंट करून सांगा सो ही जाली म्हजी धाकटीशी शॉपिंग तेच्या उपरांत आतां तुमकां कॉस्मॅटीक दाखयता फाटल्या दिसांनी खूब जाणां म्हाका विचारताली तूं शॅम्पू एक्चुली खंयचो यूज करता बट त्या टायमार हांवें शॅम्पू स्कीप केल्लो एक्चुली हांव शॅम्पू मदींचो यूज करिनासलें बट स्टार्टींग पासून एकूच शॅम्पू आसा जो हांवें आजून पर्यंत कंटिन्यू केला हां मदींचो हांवें तो सोडलेलो कारण मदींचो न्हय हांव शॅम्पू खंयचोच यूज करिनासलें बट लॉंग टायम जर हांवें खंयचो शॅम्पू यूज करपाक घेतला जाल्यार हो एक शॅम्पू आसतलो जो हांव आजून पर्यंत तो कंटिन्यू करता आनी तो कंटिन्यू करपाचें कारण म्हटल्यार कितें बाकीचे जे शॅम्पू येतात क्लिनीक प्लस बीन अशे येतात ते म्हाका तितले सूट जायना म्हटल्यार म्हाजे केस मातशे सिल्की आसा कळ्ळें न्हय सो खंयचे शॅम्पू लायल्या उपरांत हेअर फॉल म्हाका खूब जाता आनी हालींच्या दिसांनी इतलो हेअर फॉल जातालो म्हाका की हांवें तो म्हजो रेगुलर शॅम्पू आसा तो परत म्हणटा तशें कंटिन्यू करपाक स्टार्ट केला की हांव आतां तोच कंटिन्यू करतलें सो एक्चुली म्हाका तो ऑनलायन ऑर्डर करपाचो आसला म्हटल्यार करूंक ना हांवें तो आजून ऑर्डर केल्या उपरांत तुमकां दाखयतलें तो कॉम्बोच घेता हांव तिनूय शॅम्पू कंडिशनर आनी सिरम हे तिनूय हांव म्हणटा तशें यूज करता सो बट लॉंग टायम जालो की हांव शॅम्पू यूजूच करिनासलें तेका लागून हांवें तुमकां आजून पर्यंत दाखयलो ना बट आतां म्हटल्यार हांवें ते दीस म्हापसा गेल्ले तेन्ना शॅम्पू घेतलेलो सो ऑल टायम फेवरेट जर म्हाजो शॅम्पू खंयचो आसा जाल्यार तो हो लॉरियल पॅरीस ऑल टायम फेवरेट होच शॅम्पू आसा आनी हेचो स्मेल इतलो बरो येता ना स्मेल एक्चुली न्हू मॅटर करिना बट अशें सांगूंक शकता हांव तुमकां सगळ्यांची केंसांची हें डिफरंट आसता थोड्यांक खंयचो शॅम्पू सूट जाता थोड्यांक सोप सूट जाता बट म्हाका सोप बीन केंसांक लायक जाल्यार हेअर फॉल चड जाता तेका लागून हांवें स्टार्टींग पासून होच दवरला आनी एक्चुली हो जो कॉम्बो येता बट म्हापसा म्हाका हेजो कंडिशनर गावोंक ना आनी व्हडलो पॅकींग म्हाका व्हडली जाय आसली म्हटल्यार व्हडली बॉटल येता पंपाची बॉटल येता लायक अशी पॅक ही जी बॉटल आसा ना तशीच बॉटल येता पंप बॉटल येता बट ती म्हाका थंय गावोंक ना कारण तो म्हाका म्हणपाक लागलो शॉपकार एक्चुली मार्केटान चड कोण बाय करिना कारण एक तर हो शॅम्पू जो आसा हेजो व्हडलो पॅकींग घेत जाल्यार मातशी अशी आसा कॉस्टली आसा म्हणूं शकता रेगुलर शॅम्पू कितून हो मातसो आसा आनी हेज्याकून दुसरो एक शॅम्पू येता तो मातसो तेज्याकून चड कॉस्टली येता सो तेका लागून म्हाका मेळोंक ना कोण चड बाय करिना म्हणपाक लागलो आनी पॅकींग तेची व्हडली आसा रोखडी काबारूय जायना तेका लागून लोक व्हरना सो होच गावलो म्हाका सो लॉरियल पॅरीस आसा आनी हो आसा लॉरियल पॅरीस आनी टोटल रिपेर 5 म्हणून येता हांगसर मेन्शन केल्लें आसता टोटल रिपेर 5 म्हणून अशें आसता लॉरियल पॅरीस हो एक्चुली आतां शॅम्पू आसा हेजी अशीच कंडिशनराची बॉटल येता आनी धाकटी बॉटल येता ती सिरम सो कळ्ळें आसतलें तुमकां हो म्हाजो रेगुलर शॅम्पू आतां हाडलो म्हणून तुमकां दाखयलो हांवें तेच्या मागीर हालींच हांवें आनी एक कंडिशनर यूज करपाक घेतला
सो तो आसा मम्मा अर्थचो हो पळय. हो एक्चुली हांव यूज करिना. ओके ओके तेच्या पयलीं तुमकां हें सांगूंक ना. हो जो शॅम्पू आसा न्हय तेतून केस एकदम बरे येता. एक्चुली खूब म्हजे केस पिड्ड्यार जाल्ले, बट दोनूच वॉश करून हांवें केस म्हजे आसले तशे सारके केले पळय. 2 फावटीच वॉश केले, बट आसले तशे परत म्हजे केस आतां सारके जाता. नाल्यार एकदम रफ जाल्ले, हेअरफॉल तर खूब जातालो आनी खूब सिल्की जातात हे शॅम्पू. सो सेकेंड आसा तो कंडिशनर. एक्चुली हो जो कंडिशनर आसा तो मम्मा अर्थचो आसा. दाखयता पळय तुमकां. हो जो कंडिशनर आसा न्हय तो एक्चुली हांव यूज करिनासलें. फर्स्ट टायम घेतला हांवें हो आनी हो ट्राय करया म्हणलें. बट हेतून सुद्दां केस बरे जाता ह्या कंडिशनरान आनी वास सुद्दां हेचो खूब बरो येता. रोजमेरी आसा हो. हेअरफॉल सुद्दां हितून कमी जाता. सो बट सगळ्यांकूच सूट जाता अशें ना. बट म्हाका सांगपाक गेल्यार सूट जालो हो, म्हटल्यार फकत 2 फावटीच यूज केला. पळोवया कसो कितें आसा हेजो रिव्यू. काय खबर ना म्हाका अजून. म्हटल्यार पळोवंक जायना, 4-5 फावटी तरी यूज करूंक जाय. बट बरो आसा हो शॅम्पू. कळ्ळें न्हय, शॅम्पू न्हू कंडिशनर, सॉरी. ओके सो असो आसा. सो हेजी प्रायस सांगपाक गेलें ना, हो ऑनलायन घेतला हांवें ना. हेजी प्रायस आसा 349 रुपीज कंडिशनर. सो तुमकां कळ्ळें आसतलें. आनी बॉटल सांगपाक गेल्यार 250 ml आसा ही बॉटल. ओके सो कळ्ळें आसतलें हो म्हजो कंडिशनर जालो जो हांवें हालींच यूज करपाक घेतला. तेज्या उपरांत कॉस्मॅटीक सांगपाक गेलें ना, हांवें लिप ग्लॉस घेतला. 2 घेतले. एक आसा पर्पल कलर, एक आसा असो रेडीश कलर. सदांच लिपस्टीक ल्हान ल्हान बेजार येता न्हय तेका लागून हांवें हे दोनूय घेतले. जो पयलीं हांव यूज करतालें भरपूर, बट आतां लिपस्टिकाची मातशी संवय जाल्या तेका लागून हे यूज करिना. बट हांवें ते परत यूज करपाक घेतले. बरें एकदम लायट वेट सामकें. सदांच डार्क लिपस्टीक लावच्या परस हे लायले गेले. सो हे घेतले 2. हेज्या मागीर हांवें ब्रेसलेट घेतला आनी एक काकण घेतला. ते बीन सांगता एक्चुली कित्याक घेतला तें. सो समटायम अशें जाता न्हय गोल्ड घालूंक बेजार येता, तेका लागून केन्ना अशें दिसता न्हय की असले कितें तरी घालपाचें म्हणून. सो तेका लागून हांवें हे घेतला. बाकी चड हांव खरें तर यूज करिना. म्हणजे 2 हात खालीच आसा पळय. तुमकां दिसता हांव घालतलें कशें, हांव एकदां घालतलें आनी उडयतलें अशें हांव, कारण म्हाका लायक ना एक्चुली. पूण हांव घेता सगळें. सो हे पळय अशें आसा. तेका अशें हे आसा, वाचता बरें. आनी सायज जी आसा ती एडजस्ट जाता पळय. आनी हांगसर तेका अशें मणी कशें दिल्ले आसा. सो एक्चुली हे हांवें सांगपाक गेलें ना, हे बेस्टेच घेतलें. बेस्ट घेतला. म्हाकाय खबर आहा हे हांव कितले यूज करतलें तें. सो अशें आसा हे. सो तुमकां कळ्ळें आसतलें. आनी तेज्या भायर ओके हे मात यूज करूं शकता हांव. सो एक्चुली सदांच गोल्ड ब्रेसलेट बीन घालपाक बेजार येता न्हय. समटायम अशें जाता न्हय कितें तरी न्यू ट्राय करपाचें. गोल्ड कशें एकदां घेतलें काय तो पॅटर्न काय आमी चेंज करूं शकना. बट असलें कितें घेतलें काय तेजो पॅटर्न तरी चेंज करूं शकता. घेतले घातले 2 फावटी उडयले. सो तेका लागून हांवें ही घेतलेली आसा. पॅटर्न त्याचो असो आसा. टर्न कित्याक जायना. ओके असो आसा. सिंपल आसा. आनी म्हाका चडांत चड ज्वेलरी कितें आसूं, म्हजी इयरिंग्स सुद्दां न्हय असलीच आसता, कारण म्हाका चड फॅन्सी लायक ना. हांव मातशें चुडूच विचित्र आसा. म्हाका चड हायलायट जाय सारके गोश्टी लायक ना. आतां ही सुद्दां हांवें घेतल्या. गळ्यान एक चेन आसा, ही हांवें ऑनलायन ऑर्डर केल्ली, कारण म्हाका गोल्ड चेन घालून बेजार येयल्लो. तेका लागून ही एक सिंपल ऑर्डर केल्ली. आनी आतां हेजोय म्हाका बेजार येयल्लो आसा, तेका लागून हांव सिंपल चेन ऑर्डर करपाची चिंतता. बट बरी येयली म्हाका. लॉंग टायम घातली कशी दिसना पळय, सिंपल. सो खंय वयतना गोल्ड घालप एक ओके आसा, बट डेली घालूंक म्हाका बेजार येता. सो तेका लागून हांवें ही घेतल्या. ही पळय कळ्ळें आसतलें तुमकां. पळोवया केन्ना घालतलें तें. हे घालचें बी ना काय खबर ना म्हाका.
बट अशी आसा कशी आसा एक कमेंट करून सांगा आता बरी आसा सिंपल अरे अशें कितें जायना ही पळय सिंपल आसा न्हू बरी आसा तशी म्हणू शकता तुमी बट घालतले तेन्ना तुमकां दिसतलें सो अशा तरेन ही माझी शॉपिंग असली आय थिंक सो हांवें थोडीशी कवर केली बारीक बारीक शॉपिंग तशी खूप केली आम्ही सांगपाक गेल्यार पळोवपाक गेल्यार भरपूर अशी शॉपिंग केली बारीक बारीक सारी अशी शॉपिंग जाल्ली आसा आमची आनीकूय 2-3 चप्पल्स जे आसा ते आमी घेतलेले म्हटल्यार आनीकूय मम्मीक हांवें एक चप्पल घेतला आमच्या हांगसर अशें प्रॉब्लम जाता की पावसान कितें म्हणटात तशें निसरट जाता म्हटल्यार स्लीप लायक कितें म्हणटात ते स्लिपरी अशें जाता कळ्ळें ना स्लीप जावपाक जाता तेका लागून त्या टायपचें एक चप्पल घेतला म्हणजे ग्रीप तेजें बरें आसपाक जाय तसलें एक चप्पल घेतलें म्हटल्यार संजयच्या आईक एक चप्पल घेतलेलें सांगता तशेंच की बारीक बारीक शॉपिंग आनीकूय केलें हांवें सो हें तुमकां कळ्ळें आसतलें अशी म्हजी धाकटीशी शॉपिंग आसली आनी ड्रेस जो आसा आनी संजयचो शर्ट जो आसा तो तुमकां नेक्स्ट व्हिडियोन बीन पळोवपाक मेळटलो जेन्ना आमी फंक्शनाक घालतलीं तेन्ना सो आतां तुमी म्हणटलीं कोणाचें फंक्शन आसात कसलें फंक्शन आहा तें तुमकां नेक्स्ट व्हिडियोन कळटलें जशें येतलें तशें सो गायज तुमकां कळ्ळें आसतलें ही म्हजी शॉपिंग आसली तरी म्हाका दिसता हांवें कितें कितें विसरलें आसतलें मदींशें तरी बट मागीर म्हाका याद येयली जाल्यार तुमकां दाखयता कारण कॉस्मेटीक हांवें आनीक भरपूर अशें घेतलेलें हिना मेहंदी बीन कितें कितें घेतलेलें सो इतलें सो गायज चला तर आयचो व्हिडियो हांगसरूच एंड करूया आय होप सो तुमकां आयचो व्हिडियो आवडलो आसतलो व्हिडियो आवडलो असेल जाल्यार लायक शेअर सबस्क्राईब करूंक विसरू नका परत एकदा मेळया एका नवीन व्हिडियोन त्यामुळे देव बरें करून आनी शॉपिंग जर तुमकां लायक जाली आसत जाल्यार कमेंट करून सुद्दां सांगात म्हाका म्हणजे हांव म्हापसा आनी मातशी शॉपिंग करतलें आनी ऑनलायन शॉपिंग मातशी कमी करतलें सो चला तर बाय बाय